रस्तो आसा तर हो रस्त्याचो इशू आमी 1981च्यान पंचायतीक फॉलो करता. पंचायत कांयच एक्शन घेयना, सांकवाळ पंचायत. आनी हांगा आमचे मामलेदाराक सुद्दां आमी हाडून हांगा दाखयल्ले. आमी पयलीं आमकां झरी वयलें उदक खाताले थंय. आमचें घर आमचें थंय आसा, जवळ जवळ 500 मीटर पयस झर फुडें आसा, थंयच्यान उदक हाडटाले. ते 81क आमकां 84क कितें आमकां लायट येयलें हांगा. तेन्ना लायट सुद्दां नाशिल्ली पयलीं. म्हाका 59 इयर्स. आमी आज्याच्या टायमार सुद्दां आमी हांगाच आसा. जवळ जवळ 70-80 वर्सां सुद्दां आमी पणजाक पळोवना, म्हाज्या हांवें पळोवना, आज्याक पळयला. आज्या पासून आमी हांगाच आसा हें म्हाका खबर आसा. आनी हांव आतां 59 इयर्स ओल्ड आसा. आनी आमकां मेन इशू फक्त हांगा रस्त्याचो आसा. कितें येतलें, सिलिंडर येयलें, गॅस सिलिंडर येयलें जाल्यार थंय वयचें पडटा फुडें. गाडी हांगा येयना. एम्बुलन्स केल्या, 108 केल्या, ते सुद्दां हांगा पावना. म्हाजी आई सुद्दां कॅन्सर जावन मेली आनी तिका सुद्दां शिंकलून व्हरून सकयल व्हरचें पडटालें गाडयेन घालपाक. 108 आपयली जाल्यार सकयल तुमी पयला आसतना बांय आसा थंय पासून गाडी येता, फुडें येना. दुसरें म्हणल्यार पदेर येना, हांगा नुस्तेकार येना, कोण येना. केल्लें पंचायतीक केल्ली, सगळी लेटर आसा, सगळी केली. इवन सरपंचाक सुद्दां हांगा हाडलो, MLAक सुद्दां हांगा हाडलो. MLAन सगळ्याक भोंवन पयलें. पयल्यान MLA आमकां सांगलें कितें आमकां दोंगरा वयल्यान रस्तो येता. केन्ना 2012क सांगलें, एलिना साल्डानान 2012क सांगलेलें 15 दीस भितर तुमकां वयल्यान रोड करून दिता. आतां 15 दीस खंयचे म्हणून तें खबर ना. आतां कितली 7 वर्सां जालीं. 2012 म्हटल्यार आतां 21 मेरेन 8-9 वर्सां जालीं. मागीर पंचायत आयकना म्हणून मागीर आमी कोर्टान गेले. कोर्टांतल्यान ऑर्डर पास करून घेतली. 7 वर्सां केस झगडले. कोर्टान आमकां 3 मिटर पास करून दिला. दुसरें म्हणल्यार हांगा एक फायल आसा पंचायतीन 369 नंबर, बिलोंग्स टू गणपत परब. ती आमी अंडर RTI सुद्दां मागली पंचायती कडेन, ते दिनाक. कित्याक ते फायलीचेर तेंच्यांनी 6 मिटर रोड दाखयल्लो आसता. ती फायल दिना आमकां कशी. 2 फावटी मागले हांवें अंडर RTI म्हजे लेटर आसा, ती दिना. मागीर ताका सरपंचाक हाडलो आसा, थंय सकयल गटर आसा, एटलिस्ट त्या गटराची तरी फातरी घाल म्हणून सांगल्यो. 9 फातरी लागतालो थंय, तेंवूय करुना तेणी. आतां तुमी पयला आसता गाडी घेवपाक कितले त्रास जाता ते भितर. आनी सगळो रॅब जाता. आमची धाकटी भुरगीं आसा स्कुला वचपाची, त्या रॅबांतल्यान वयचें पडटा. ती खंयची पंचायत तुमकां लागता? सांकवाळ पंचायत. सांकवाळ पंचायत. आनी कोण आतां सद्याक? रमाकांत बोरकर सरपंच आसा. आनी हांगा पंच आसा सकोरीन वालीस. कोर्टान वयता तेन्ना सुद्दां आमी सरपंचाचे बोरकराचे गायडन्स घेतलेलो. बोरकर हांगा येयल्लो पळोवपाक, रमाकांत बोरकर. मेन आमकां आतां कितें हांगा मेन प्रॉब्लेम रस्त्याचो. रोड हो सगळ्यांकच जाय न्ही, कंपल्सरी हो आसूंकूच जाय. एक घर सुद्दां आसल्यार ताका रोड दिवंकूच जाय न्ही. रोड नासतना कशें सगळें जातलें. मेन म्हटल्यार तुमी 108 बीन केल्या एमर्जन्सी, त्यो कशें पावतल्यो हांगा. सगळें हें केल्लें आसा पंचायतीक, कितें कितें फायल केलां सगळ्यां. आतां 5-6 वर्सां पयलीं ह्या घराक उजो पेटलेलो. फायर ब्रिगेड खंय येता, बांय कडेन येवन गेली. तें पेटोवन लासोन काबार जालें. हय, रोड हो कोर्टांतल्यान आमी ऑर्डर आसा आमचे कडेन 3 मिटर पास जावन येयल्लो आसा रोड.